साद्या काळाचो 20वा एतर जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 20व्या एताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी ह्याची सर वाचपा आमकां देव सगळ्या मनशा कुळाचें साल्वासांव आशेता म्हणलो संदेश नियाळूंक उलो दिता. देव बाप सगळ्या मनशा कुळान साल्वार जावंक जाय म्हूण आशेता. ह्या पासून देव पुताक तो ह्या संवसारी धाडता आनी आपली खुशी मनशा कुळाक कळीत करता. देव कोणाचेच नास आशेना, बगर साल्वसांव ताच्या योजनाचो शेवट जावन आसा. देखून जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो केवल सांडून गेल्या इस्रायल परजेक फाटीं हाडूंक न्हय, बगर सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या साल्वसांवांत भागीदार करूंक. सर्गा राजांत सगळ्यांक येवकार आसा. देव कोणा मदें पक्षपात करिना. कितें आमी परगट करतांव तें आमकां क्रिस्तांव करिना, बगर आमी कितें जियेतांव तें आमकां भावार्थी करता. आमच्या जिणेचो प्रकाश सगळ्यांनी प्रसारूंक जाय. आमची जिणी पारकिल्ल्या आमच्या भोंवतणी अशा लोकांनी इगर्ज मतां सगळ्या मनशा कुळाक म्हळ्यार समजून घेवंक जाय. तर देवाक कुशे प्रकार जिणी सारूंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. इसाया प्रवादी इस्रायल परजेक लिपून आसलो गोठ उगडापो करता आनी देव कोणाकच ताच्या मोगातावन वेगळी करूंक आशेना, कारण देवाच्या देवळांत सगळीं ताचें आराधन करतलीं आनी ताच्या साल्वसांवांत सगळीं भागीदारां जावन आसत म्हळ्यार कळयता. तर देवाचो लिपून आसलो गोठ उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या जायत्या जुदेवांनी जेजूक स्विकार करूंक ना, पूण सांत पावल तांकां समजोवन सांगता, देवाची काकूळट आनी दया मीत मेर नासलेली. देव तांणी दिल्ली देणी फाटीं घेना, पूण जेजूचेर विस्वास दवरून जियेल्यार देवाच्या साल्वसांवांत भागीदार जातले म्हळें कळयता. तर आमच्या साल्वसांवा पासून वावरूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. जेजू कानानगान स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन आचेर पावता आनी ताणें स्थापीत करच्या देवाच्या राजा विशांत ताका समजणी लाभता. देवान येवजिल्लें साल्वसांव केवल विंचलेल्या लोकांचें मात्र न्हय, बगर सगळ्या मनशा कुळाचें म्हणलें उगडापें करता. तर भावार्थान वाडूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी संवसाराच्या सर लोकांनी तुज्या साल्वसांवांत वांटेली जावंक वावरिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर लोक तुजी भुरगीं म्हळ्यार समजून पक्षपात करिनासता सर्वांच्या अभिवृद्धी पासून वावरूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्त प्रायेस्त आनी निर्गतिकांनी तांच्या भावार्थान दंडळ नासतना जिवीत तुजेर बर वचून जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्या पासून विस्वासी बापा, सर काजारी जोड्यांक तांच्या काजारी जिवितांत तृप्ती लाभय. भुरगीं आशेतल्यांक भुरग्यांचे देणे फावो करून तांचें जिवीत फळां बरीत कर म्हूण मागता. पांचवें क्रिस्ती कुटुंबा पासून काकुळदारा बापा, आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ वाडय आनी चडय. आमी सर एका कुटुंबा बरी मोगान मैपासान आनी बोगसणाच्या स्पिरितान जिवंक अशें सबारांक तुज्या राजाशी आकर्शीत करिशें आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.